वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळे बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. सो हॅपी आहात बाय. कामाक पेटला आपल्याला. दुपट्टा घेतला आणि तोंडाक घातला. सो गुड आफ्टरनून. हेकाच लागून की आता न्ही दनपारची जाल्यांक 1:45 समथींग आनीक आमी न्ही आता दनपारची मातशी भायर सरल्या. आता तुम्ही म्हणटली इतल्या दनपारा इतल्या गरमेक इतल्या वताक बायक घेवन भायर सरल्या का म्हणून. तर हय, आयज वत जे आसा पळय न्हू ते तितले ना, दमटी अशी मातशी आसा. सो म्हटलें चला भायर सरया अशें म्हणून. आता खंय वता कित्याक वता तें बीन सगळें सांगता तुमकां. तर पयलीं न्ही आमी आतां सद्याक हांगासर रावल्या. हो ना, हांगासर ड्रायव्हर जालो गायब. तर फर्स्ट आमी आतां हांगासर रावल्या लिंबू सोडा पिवपाक. मागीर गरमी जाता न्ही अशें म्हणून घरा कडल्यान चिंतूनच भायर सरलेली की भायर सरतनाच पयलीं हांगासर आंटीलो लिंबू सोडा जो आसा तो पिवया अशें म्हणून. हांगासर न्ही जंक्शनार न्ही एक आंटी आसा, सो ती न्ही लिंबू सोडा करता, बरी करता तिची. आनी हांव आतां 5 वर्सां जालीं पळयता आनी हो तेज्याहून पयलीं इतली टायम जाली, इतली वर्सां जालीं आमी हांगासर लिंबू सोडा पिता. सेम टेस्ट आसा, केन्ना टेस्ट आसा पळय तो चेंज जायना तसोच आनी बरो लागता अशें. आमी तसो करपाक गेल्यार घरा कडेन जायत ना, बट ती अशी नॉर्मली करता, जसं नॉर्मल कशें करता सोडा, लिंबू, पुदिना, आलें तें सगळें घालून पळय तसोच करता. म्हणल्यार तिजो बरो जाता. अरे शाणी. सो हो म्हणपाक लागलो पयलीं एक लिंबू सोडा पिवया आनी या अशें म्हणून. थंय न्ही गर्दी आसा आनी गर्दी म्हळ्यार आसा एक थोडोसो लोक. तर हांव म्हणपाक लागलो आपूण घेवन येता अशें म्हणून. ते फाटल्यानच मागीर बायक थंय वताक भायर गरमी जातली न्ही, अशें वत तितलें ना बट गरमी जाता न्ही मागीर अशें म्हणटा ताका परत मागीर भायर गरमेक परत एसी, परत गरमी, परत एसी म्हळ्यार मातशें त्रास जातले न्ही अशें म्हणून हांव म्हणपाक लागलो घेवन येता अशें म्हणून. गेला हाडपाक, हाडटलो. सो दाखयता तुमकां. मागीर तो येतकीर मेळयता आनी मागीर सांगता खंय वचपाक भायर सरल्या कितें तें. एक्चुअली तुमकां थंबनेल टायटल जें आसा म्हणजे पळोवन कळत आसतलें, बट इन डिटेल सांगता मागीर तुमकां. ओके. आणि त्याच्या पयलीं हांगासर पळोवन घेयात. आयज आसा संडे, सो मार्केट लागता न्ही सदाशिवगडा. तर पळयात हांगासर बीन न्ही एक भाजीवालो बसलो, सगळी भाजी घेवन सगळ्या तरेची. आनी खुबशे लोक जे आसा पळय ते थांबून अशें करून घेता. बरी सावडेक बीन आसा आनी बरें न्ही, रश बी ना कांय ना. हो म्हाका पयर तेच्या पयले संडे कितें तरी सांगतालो की हांगासर एकलो बसता, सगळें घेवन बसता अशें म्हणून. सो पळयात तेजे कडेन सगळें आसा, कांदे, टमाट, बटाट, घोसाळीं, तांबडी भाजी, पालक, मेथी, शेपू, कॉर्न, गाजर, शिमला सगळें आसा. कितें ना म्हणून ना. पळय हांगासर फुडेंच आसा. सो ती भायलीन घेतला थंय आनी हांगासर एक गाडी येवन थांबल्या. आनी आतां 1-2 गाडयो गेल्यो घेवन भाजी जी आसा ती. ओके, बरी अशें करून सुसेगाद घेवपा मेळटा आनी ते वताक बीन बेजार आनी रश बी आसतकीर बरें जाता. सो हो येतलो आतां घेवन, मागीर मेळयता तुमकां. सो लिंबू सोडा जी आसा पळय न्हू ती पिवून आमी पावली कारवार. तूं हॅलो म्हणून नाशिल्ली, तूं नाशिल्लो. हो लिंबू सोडा हाडपाक गेल्लो. हो तूं गेल्लो न्ही. हो मागीर घेवन आयलो लिंबू सोडा आनी मागीर आमी हांव पिली आनी हो पिवनूच आयलो. सो हे पळयात हांगासर स्पीड डिटेक्ट जाता. सो आतां आमी पावल्या कारवार मार्केटान. तर तुमी म्हणटले आतां दनपारची मार्केटान का म्हणून. तर हय, दनपारची आतां आमी आयल्या मार्केटान. मार्केटान म्हटल्यार अशें ना मार्केटान भोंवपाक जावं भाजीपाल्या तेका लागून येयल्या अशें ना. हे बाय आपल्या वयरूच धर म्हणटा अशें बसयता की ताका भायले गाडयो बी दिसना न्ही तेका लागून वयर धर म्हणटा. सो मार्केटान एक्चुली आमी भाजी हें हितून इंटेन्शनान येवना घेवपाक. आमी जेवण जें आसा पळय तें पार्सल व्हरपाक आयल्या. हो म्हणपाक लागलो आयज मदर्स डे खंय हें करया म्हणून. जेवण करनाका आपूण हाडटा म्हणपाक लागलो पार्सल. सो हो वयतालोच न्ही बाय बी रेस्ट खंय आयज. म्हटलें चल हांवूय बीन येता अशें म्हणून बाय. आनी हांव घरा कडेन बेजार येता न्ही हेका लागून. सो म्हणून आमी आतां भायर सरल्या. पार्सल व्हरपाचें जेवपाचें कांय हें ना, कन्फ्युजन सगळें. हो म्हणटा शिके काडटा पळय, गॉड ब्लेस यू. हो म्हणटा हें कोणाक पळयता तूं गाडी पार्क करू काय म्हणटालो. हो म्हणटा हांगासर पार्सल जेवन या खंय. हांव म्हणटा पार्सल घेवया कित्याक बाय आसा न्ही जेवपाक दियत ना सारकें. मागीर हांव धर तूं धर अशें जाता. पयलीं बरें बसतालें, आतां ना कोणा एक्सिडेंट जालो दिसता. आतां सामकें बेजार करतात तेका लागून म्हटलें हेंच करया म्हणून पार्सल घेवन या अशें. स्टील आमचें न्ही डिसायडेड ना कितें करपाचें अशें म्हणून. पळोवया तरी पण सांगता, दाखयता तुमकां. सद्याक कारवार पावले आमी. कोण गाडी काडटा
मार्केट मातशें दाखयता. मार्केटान वचपाना हांव तर वचपात ना भायर सरपात ना बायक घेवन. दमटी आसा बट स्टील गरमी लागून वयचें ना. गेले जाल्यार तुमकां दाखयता ना जाल्यार हो वयतलो. आमकां व्हडलेशें आयज कांय ना फक्त फ्रुट्सच घेवपा जाय. कारवार मार्केटान म्हणप आमी त्या सायडीच्यान ह्या सायडीन म्हणल्यार हे पळय तुमकां खंय दिसता थंय म्हणल्यार सगळ्याक न्ही हे असले आंबे जे आसा पळय न्हू ते घेवन बसल्या. हेका म्हणल्यार विचार म्हण कसले ते आनी कशे ते आंबे. बरे मोठे मोठे आसा सारके. वरायटीज आसात आं. हे वेगळे, हे हांगासर वेगळे, हे तांबडे दिसता ते वेगळे, ते येल्लो दिसता ते वेगळे. कितें म्हणटा पळयता हांव. 350 रुपीजान घे. डझन बरे आसा मरे. घे बरेशे घे एक डझन. 350 रुपीज डझन खंय पळयात आं कितले मोठे आसा ते आंबे. तुमकां सारके झूम करून दाखयता. बरे ते आंबे वरायटीज आसा. हे वेगळे, हे वेगळे, ते वेगळे, ते वेगळे. आणि वास सामको असो सुटला घमघम सारको आंब्यांचो. लोक साड पडून भरपूर घेता. सगळ्या होय किती रोड्स ते वटेच्यान आमी हांगा मार्केट रोडा हांगा भितरल्या रोडार गाडी घेता थंय आसा पळयात. सगळ्याक आंबे घेवन बसल्या, सगळ्याक आंबे घेवन बसल्या. सगळो आंब्याचोच मार्केट असो. पार्किंग न्यूज चॅनल वाले बी येयले. हा न्यूज चॅनल तेंगे हे घेता इंटरव्यू घेतात. पार्किंग पळय त्या सायडीच्यान दोन्ही वाटेच्यान मरे रोडाक आंबे. हय आनी हे पळय हे सायडीच्यान थंय कंटिन्यू. हा ते हे खाऱ्याचो रोड हो. बांगडे बांगडे घेवया मरे. खंय लायता गाडी. त्या रोड सगळ्या रोडाक हें करून बसल्या आंबे सायडीच्यान. गाडी पार्कच करपा मेळना खंयच. हे पळय खारें नुस्तें करपा मेळटा. तेंगे पाट्या लावशी. सो फायनली आमकां एक पार्किंग मेळ्ळें. पार्किंग न्ही खंय तरी अशीच लावन येयल्या नाल्यार कन्स्ट्रक्शन चालू आसा थंय सायडीन अशीच गाडी जी आसा पळय न्हू ती लावन येयल्या अशीच अशी. आनी आमी आतां सद्याक खारें पळोवपाक वता. एक्चुली आमचो प्लॅन कांय नाशिल्लो मार्केटान अशें बाजार करपाक किंवां कितें घेवपाचें बीन. आतां येयल्याच न्ही आंबे दिसले म्हणून आंबे घेतले पळय ह्या सायडीच्यान ते घेतले ते. असो एक व्हडलो रावंड मारून पार्किंग केलें आनी आतां भायर सरलें. चलपाक मेळना दाखयता तुमकां. हें पळयात सगळ्याक आंबे नुस्तें हे ते सगळे 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 आसा. बांगडे कशी गे ते 7 ताका मोठे बांगडे जाय खंय सामके मोठे म्हणल्यार मोठे जे आमी उड्डमेथी बी करता पळय तसले. भरपूर लोक आसा. फकत चड असो लोक आंब्या फुड्या आनी खाऱ्या फुड्या आसा आनी चड लोक खंयच ना. हे मातशे मोठे आसा न्ही. कितले आसा पळय नुस्तें. हे पळयात हांगासर वागळ काय कोणतो किंगफीश मोरी बी सगळी आसता. कितें ना म्हणून ना. हे पळय सगळें नुस्तें आतां सुकयता चणक बी. आनी अशें करून ट्रॅफीक चलपाक बी मेळना. हो सगळो रोड आसा पळय ना तो खाऱ्याचो. बांगडे कशे गे 5 मोठे हे 100 2 खंय 205 घालता खंय. 6 दिना 6 दीस जाला का दोन्ही दिले ते 5 वर पडे. 6 दिन घे पळय दीस जाला घेतला आम्हाला घेतले ते. हे कितें ते मोरी ती इतली व्हडली. कशी ते 125 दिले. हा 125. आता कमी कर म्हणता म्हणून अरे पैसे वाढेल की बाबा तुझे फ्राय नाव किती खातो आज ये असले आई मला पुरा. हा 100 पुरो. सगळे आम्ही वेगवेगळे नुस्ती आणि घेता. ते बांगडे कसे 5 दिला सकाळी. निघालो मुंबईला. सुंगट कशी 100. हे कुठला 350. हे
कसं होतं हा हे मी हे पोया मानकी हो एक मानकी किती कशी काय 500 रुपया घेऊया. किती करप गे ते फ्राय करप फ्राय करता तर हां आं अशी सुका बी करपा मेळना जाता न्ही व्हरया ट्राय करया. हे बघ कापी आसा सगळ्या नुसतेच नुसते ह्या रोडा मोरी भरपूर आसा न्ही. मॅडम मी लसूण विचू लागलो नरे वत ना भायर ह्या पळय सगळी दमटी म्हणून आमी म्हणलें चल येयात न्ही घेवया अशें म्हणून नाल्यार सेकांनी परत जातली अर्द किलो घे. अर्ध किलो की कशी किती रे तितले सेमच तेंगेले इसका नहीं हो दिया मला मालूम आधी रे आधी वो रही तो जुगान आगे छाना नहीं करको लगीच के पैसे जवाना की फोटो नहीं दिल लगीच पैसे नहीं हो रहे हो लगीच पैसे नहीं हो रहे हो डालेगा आइस करेंगे आइस करें चलो ये वो डॉक्टर के मिलवा कर बा नो 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 झालंय दिले हो रोड जसा पळय न्हू हो मुखाल्लो रोड तो एकूच रोड आमी भोंवली थंय थंय असो न्ही त्या जंक्शना कडेन आनी खंयच वचूना बायेक लागून हें पळयात नुस्तें थोडेशे फ्रुट्स थोडीशी भाजी कांयच घेतली ना थोडीशी घेतल्या आनी हांगासर आमी गाडी दवरलेली पळय हो रोड जो भितर गेला पळय थंय रोडार गाडी दवरलेली कोण रोकडीच लायली मरे काडटना कोण जीच रेट आणि आमची हालत पळयात हांगासर स्वेटींग बीन बायेक बी जाले हो बी जाम जाले एक लिंबू सोडा दिली आणि झरून काढली सगळी काम करून घेतले हो बाये घेऊन सुसेगात आणि हांव सगळं येपो फाटल्यान दिसता तुमकां ना सगळ्यो पिशव्यो घेवन फाटल्यान हाका म्हळें तू बायेकच घे अशें म्हणून सगळें कित्याक हांवें बायेक धरलेलें कितें भाजी जावं फ्रुट्स कितें वेचून काडूं मेळना न्ही तेका लागून हे भरपूर येयला मस्क मेलन वॉटरमेलन घ्यायला हांगा बरी आसा मरे भाजी न्ही ती धवी मिरसांगे बीन आसात. फायनली येवन जेवली बीन आयदनां बिदनां घासली सगळं निवळ बिवळ केलें किचनान बीन आनी पिवपाक उदक जें सगळें तें तापोवपाक दवरलें सकाळीं तापोवत नासलें यादच नाशिल्लें आनी तुमकां दाखयता भायर दिसता आसतलें रावां तुमकां सारकेंच दाखयता पावस जो आसा पळय न्हू तो पडपाक स्टार्ट जाला तुमकां दिसता बारीक पयल्यार दिसता तो आतां गाडयेचेर बी पडटा सो पावस जो आसा पळय न्हू तो पडपाक स्टार्ट जाला हांगासर काळोख केला पावसान सामको वयर बी सगळें ब्लॅक जाला फुडल्यान गेले जाल्यार सारकें दिसता आशिल्लें बट हांव हांगासर किचनान आशिल्लें न्ही तेका लागून येता हांगासर पळयात कितलो काळोख जाला तो खंय तरी पावस न्ही भरपूर पडटा त्या सायडीच्यान धवे जालो तेजेर कळटा एवरी डे पूण अशेंच जाता काळोख जाता पावस पडलेला भशेन जाता बारीक असो करून पावस पडटा आनी पावस जो आसा मागीर तो पडत ना गायबूच जाता मागीर वारो बिरो कांय ना जस्ट पावस असो बारीक आसा आनी काळोख गडगड मारता व्हडलो व्हडलो सारको मोठे मोठे इतलेंच आनी कांय ना आनीक तुमकां हांव दाखयतां हांवें जें कितें हाडलां पळय न्हू तें तुमकां दाखयता म्हणलेलें न्ही अशेंच जें आसा पळय तें तुमकां हांव दाखोवन घेता अशें करून सोडून बिडून आनी दाखयना
सो इतले सगळे सामान जे आसा पळय ते हांव घेवन आयलां येतात हांगासर. पयलीं म्हळ्यार हे फ्रुट्स केळी हाडल्या आनी एप्पलाचो हें म्हारग सारकें. हे पळयात हांगासर हे एप्पल जे आसा पळय ते 260 रुपीज किलो 240 दिले ताणें आमकां. आमी मागून ना तोच म्हणपा लागलो सकाळच्यान 260 दिले आतां 240 अशें म्हणून. हें बारकेलें. सो ही सायज जी आसा पळय ती बायेक लागून हाडटा. चड मोठे हाडले न्ही मागीर हाफ केल्यार हाफ तसोच उरता काळो जाता ताका लागून. सो एप्पल आनी ही हांगासर केळी हाडल्या 100 रुपया किलो. आतां आमच्या थंय मागीर गोंयान बी डझनांनी मेळटा न्ही, हांगा बी डझनांनी मेळटा पण चडशे अशें करून किल्लांनीच सगळें. तेज्या नंतर हांगासर हाडल्या भाजी हांवें पालक जो आसा पळय न्हू ती एक चुडी हाडल्या ही हांगासर पळयात. आनी ही हांगासर शेपूची जी भाजी आसा पळय ती इतली बारीक मेळटा हांगासर. मोट्योय बी मेळटा त्यो 50क 2-3 बीन आनी ह्यो 50क 5. ओके. सो हांवें कितें केलें 5 ह्यो घेतल्यो आनी तो मागीर म्हाका म्हणपा लागलो आनीक काड बाय अशें म्हणून 6 वर अशें म्हणून. मागीर हांवें म्हटलें म्हाका पालकच दी म्हणून आनीक. सो ताणें म्हाका एक पालक दिली. सो ती बायेक बऱ्याक पडटा न्ही ताका लागून. आनी ही शेपू बारीक 50क 5 पूण बारीक 10 रुपयान एक ही चुडी आतां. सो ओके. हांव बीन अशें करून बारीक बारीक अशे वेजिटेबल वेंडर्स बी आसता पळय जावं फ्रुट्सवाले बी तेंचे कडेन बार्गेनींग आमी मोस्टली करनात कित्याक तांकां आनी कितें मेळटा न्ही दीसभर वताक बसून ताका लागून. मातशें दार धांपता. पावसाचो आवाज येता करता करता म्हळ्यार पावस सपयात मोठो पडपाक लागला अशें दिसतलें तुमकां. मोठो पडटा पावस, दार धांपता हेका लागून पावसाचो आवाज येता न्ही बॅकग्रावंडान ताका लागून. आनी ही हाडली भाजी हांवें. नेक्स्ट हांगासर ही लसूण घेतल्या ही 40 रुपया पाव किलो. हांवें 80 रुपीजान हाफ किलो हाडल्या ही अशी करून. ही बारीक हें आनी ही बीन आय थिंक बॉयलरच दिसता पण बारीक जी आसा पळय न्हू ती लसूण ही. आनी मोटी लसूण जी आसा पळय न्हू ती 60 रुपया पाव किलो. ओके. त्यात हाफ केजी आसा 80 रुपीजाची ही. नेक्स्ट हांगासर एक आसा पपाय हाडल्या 50 रुपयाची. बारीकशी आसा येद्दीशी पपाय हांगासर. सो पपाय घेतली. नेक्स्ट हांगासर घेतला वांयगी आनीक हें घेतलां भिंडी. दनपारां किंवा सकाळीं केली न्ही अशें करून बरी जाता. हे बरी आसा ताज्जी अशी अशें करून बेगीन गेलें न्हू बरी जाता. सांजचें लेट गेलें की ना सामकी पावता तेंची ही पळयात तन्नी आसा. सो ही हाडल्या हांवें पाव किलोच हाडल्या भेंडी. हो हेका आवडना भेंड्याची भाजी केल्यार इल्लीशी बी खाता तो ताका लागून. आनी ही हांगासर वांयगी हाडल्या बारकेली वांयगी. सो ही बीन कितली पाव किलो हाफ किलो आसा ही वांयगी जी आसा पळय न्हू ती. नेक्स्ट हांगासर सॉफ्ट ड्रिंक हाडल्या हाणें. हें म्हणटा तूं हांकां कोणी येता पळय न्हू तांकां दिवपाक बऱ्या पडटा न्ही ताका लागून हें हांगासर सॉफ्ट ड्रिंक हाडलां. दूद हाडलां पराठाचें पॅकेट. ही आमी बी ना सॉफ्ट ड्रिंक हें कोणाकय दिवपा. आमकां सोडा आमी अशें करून दनपारच्या टायमार बी लिंबू सोडा जी आसा पळय ती करता नाजाल्यार कोकम करता सोडा बी घालून तशें आमचें. पण सोडा आमकां आमी सॉफ्ट ड्रिंक ना. नेक्स्ट जे आंबे तुमकां हांवें सांगले पळय न्हू ते आंबे हांगासर हे पळयात कितले मोठे आसा पळय आंबे. तुमकां दिसता आसतलें सारकें दाखयता हे पळय. ही पळयात हांगासर बेडगी मिरसांग हाडला 1 किलो. सो म्हाका तितली बरी अशी दिसली ना ती म्हणून हांवें सद्या 1 किलो हाडल्या. आनी म्हाका बेडगी मिरसांग आय थिंक ही 1 किलो आनी तेणें पयर हाडलेली ती पाव किलो आसा पुरो. मागीर म्हाका गांवठी मिरसांगी घेवपाक जाय ताका लागून हे इतलेच पुरो म्हाका. अर्द किलो सेपरेटली म्हणलें ताका हांवें. नेक्स्ट हांगासर खाऱ्याचो बाजार दाखयता तुमकां. तर हे बांगडे हाडल्या. हे मिडियम बांगडे हे 100 रुपयांक 8 मस्त आसात. सामके मिडियम म्हणल्यार मिडियम ना बारीक म्हणल्यार बारीक बी ना बरे आसा मोठे अशे सारके सामकेच हे ना. हे 100 रुपयांक 8 करून हाडल्या. 7 सांगताली ती 8 तेणेच दिली आतां. तेच्या नंतर ही हांगासर घेतल्या आमी हे तिसऱ्यांची मासा दिसता. हय तिसऱ्याची मासा ही हांगासर ही 150 रुपयाची. ओके. हाफ हें ती गेलो तो मागीर ते कितें आसता पळय तेंचें माप ते लाकडाचें ते माप हाफ हाडला 150 रुपया. नेक्स्ट हे हांगासर बांगडे घेतल्या मोठे बांगडे हे 200 रुपयांक 5. 100रांक 2 सांगताली मागीर 200 रुपयांक 5 दिले तिणें. हे पळय बरे मोठे जे मोठे बांगडे आसता पळय जेचे आमी उड्डमेथी. तेच्या नंतर हो हांगासर गाळमो घेतला 100 रुपयाचो. 100 रुपयाचे हे घेतला मोतयां बारीक मोतयां येता ती मोठी मोतयां न्ही बारीक मोतयां
आणि हे हांगासर 100 रुपयांची सुंगटां. ॲक्च्युली हे सगळें जें आसा पळय न्हू तें दाखोवपाचें कारण म्हटल्यारच लायट गेली आमची, ताका लागून भायर वचपाक पडलें. आतां हें सगळें जें आसा पळय तें दाखयता हेकाच लागून इफ सपोज तुमकां जर कोणाकूय जाय न्ही नुस्तें बीन जाल्यार तुमी न्ही कारवार एक विजीट जी आसा पळय ती दियात. हरशीं म्हणून फेमसच आसा, हांवें सांगपाची गरज ना. कारवार सुकें नुस्तें बरें मेळटा. क्वॉलिटी क्वॉन्टिटी सगळें जें आसा पळय तें बरें आसता, फ्रेश बीन आसता. सो म्हणल्यार तुमकां एकदां दाखोवन घेवया. खूब जाणां असतात न्ही अशें करून जे सुकें नुस्तें खारें बी जें आसा पळय तें पुरामेत करून दवरिता. स्टॉक जो आसा पळय न्ही पावसाक करून दवरिता. जर तर तुमकां कोणाकूय येवपाक जाय न्ही तुमी बिंदास येया. संडेक जें आसा पळय तें तुमकां भरपूर मेळटलें. नुस्तेंच न्ही, आंबे म्हणा, भाजी म्हणा, सगळीं जें आसा पळय तें तुमकां घेवन वचपाक मेळटलें. आनी तुमकां सांगता खारें नुस्तें जें आसा पळय ती इतली वरायटी आसा. सुंगटां, गाळमो, त्याच्या नंतर बांगड्याचे आनी इतली सायजीस अवेलेबल आसा जाणा, भरपूर वरायटीज आसात. बांगडे म्हणून बसून धवे बांगडे, येल्लो बांगडे, मोठे बांगडे, बारीक बांगडे, गाळमो बसून 2-3 तरेचो. त्याच्या नंतर मोरी आहा, माणक्यो आसा सुकयल्ल्यो, मागीर कितें म्हणटा तें चणक आसा, किंगफीश आसा, सगळें आसा. कितें ना म्हणून ना. बोंबील आनी इतले बरें आसा जाणा सुकयल्ले. हांवें हेका घे म्हटलेलो, हो खाता, हांव खायना बोंबील. सो हेका म्हटलेलें बोंबील आसा तें घे म्हणून. हो मागीर पळोवया म्हणपा लागलो. आनी संडेक वयतली आमी मागीर पासय मारतली तेन्ना मागीर हाडया आमी. तेन्नाय बी दाखयता तुमकां. आनी इतलें नुस्तें आहा जाणा, तुमकां जर कोणाकूय जाय न्ही तुमी प्लीज विजीट दिया. एक अशी लॉंग ड्रायव्ह अशी म्हणून येया. आतां समर सिजन न्ही, भुरग्यांक बी सुटी सगळें सुटी. एक दीस येया सकाळ फुडें भायर सरून बरें भोंवा बीन. आनी तुमकां जाय तें नुस्तें भाजी सगळें मेळटलें हांगासर. सगळें घेया संडे मार्केटाक. आनी मागीर बरी सुसेगाद सांजची चला आमगेर जाल्यार आमगेर बी येया, एक विजीट दिया. जेवपा जाल्यार जेवपा बी येया. पण सांगून मातशी येया, कित्याक आमी अशें करून संडेक बी खंय भायर सरता न्ही ताका लागून. बट तुमी येवपाची आसा न्ही, म्हाजें सजेशन तुमकां तुमी संडेकूच येया कारवार. आनी एक अशी लॉंग ड्रायव्ह म्हणून येवन पासय मारून चला दाखयता. खरेंच इतले वरायटीज ऑफ नुस्तें बी मेळटा ना. फकत इतलेंच की बेडगी मिरसांग बी मेळटा हांगासर, बट काश्मीरी मिरची बी सगळें मेळटा. गांवठी मिरसांगे मातशें हांगासर मेळना. ताका लागून तें जें आसा पळय न्ही तें तुमी गोंयान हें करपाचें, स्टॉक करपाचें. सद्दां पावस आसा पळय ना, बेश्टोच बारीक बारीक पडटालो. आयज मातसो मोठो पडटा, बरो पडटा. बरो म्हणल्यार अशें रस्त्यार उदक व्हांवपा सारको पडूं ना. बट पळय हांगासर भरपूर पडला पावस, आंगण बी भिजलें. आनी हांगासर हें पळय सगळ्यांनी हांगासर वोले जाला वारो मारलो दिसता. हांव तुमचे कडेन उलयता तेन्ना सगळे वोले जाले, पायपूच बी सगळे वोले जाले. सो बायेचे कपडे आसा हांगासर काडून घेता, नाल्यार स्टँडच भितर व्हरता. आयज थोडेशे आशिल्ले तेजे कपडे. आनीक आतां मातसो पावस पडला न्ही, थंड अशें जातलें. ओके, सो चलात तर आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. सो म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. व्हरता हे बायेचें बाय न्हिदलां आतांच. येवन मागीर जेवलें तें, येवन मागीर ताका मातशें हें करून न्हिदयलें. कशेंच न्हिदपा रेडी नाशिल्लें. न्हिदयलें हें हांगा बीन सगळें पडलां उदक भितर. सगळें पुसून बी घेता. आनी तो पळय तुमकां मेजार स्टॉक दिसता आसतलो, तो स्टॉक सगळो काडून घेता. ओके, सो चलो बाय. आनी एक गोश्ट, तुमकां जर कितें क्वेरी आसा, तुमकां जर आनी कितें रेट जाय कितें अशें विचारपाक जाय नुस्त्याच्या बद्दल, जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करा, मॅसेज करा, हांव तुमकां सांगता.